1 डिसेंबर 2019 कंपलार एक फेटल अपघात जाल्लो. तातूंत 68 वर्साचो सिनियर सिटीजन सोंपिल्लो. ह्या अपघातांत कारणीभूत थारिल्लो मयूर दोंडाक अटक जाल्ली. मात केसींत साक्षीदार दिल्ली साक्ष आनी वास्तवीक म्हायती वेगळीच. गाडयेचो खरो रंग आनी साक्षीदारान सांगिल्लो रंग वेगवेगळो. देखून मयूर दोंडाक मेडशे कोर्टान निर्दोश मुक्त केल्लो. आतां मेडशे कोर्टान आनी एकल्याक निर्दोश मुक्त केला. जुलय 2023 चिंबला हिट अँड रन अपघात जाल्लो. तातूंत अजय कांबळी हो सोंपिल्लो. त्या प्रकरणात आतां कोर्टान दुबावीत व्यंकटेश जाधवाक निर्दोश सोडला. माहिती मेळटा ती अशी: 2 जुलय 2023 अपघात जाल्लो. दुबावीत व्यंकटेश जाधव म्हालाची रिक्षा चलयतालो. चिंबला सावन रायबंदर वचपी रिक्षा आनी एका स्कुटरी मदीं अपघात जाल्लो. तातूंत अजय कांबळी हो रायडर सोंपिल्लो. अपघातात जखमी जाल्ल्यांक मजत करपाची सोडून रिक्षावाल्यान पळ काडलो म्हूण आरोप आशिल्लो. प्रकरणात 5 साक्षीदार आशिल्ले, मात ट्रायली वेळार योग्य पुरावे मेळूंक ना. प्रकरणात आय विटनेस ना, ताका लागून रिक्षेन धक्को मारलो तें सिद्ध जावंक ना. दुबावीत व्यंकटेशूच रिक्षा चलयतालो हें सिद्ध जावंक ना. पंचनाम्यात अपघाताचे इम्पॅक्ट पॉयंट दाखयले, मात सीन स्केच सादर करूंक ना. ह्यो सगळ्यो गजाली विचारांत घेवन मेडशे कोर्टान व्यंकटेश जाधवाक निर्दोश मुक्त सोडलो. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.